काल एक 5:30 ते 6 मदीं आमकां एक कॉल आयलो की एक मनीस एक भुरग्याक किडनॅप करपाक वयतालो आनी ताका धरून दवरला लोकांनी. सो हें इन्फॉर्मेशन येतकीर हांवें म्हजे 2 ऑफिसर आनी स्टाफ थंय धाडलो खारीवाडा वास्को. आनी थंय जेन्ना आमचो स्टाफ पावलो तेन्ना लोकांची गर्दी आशिल्ली आनी लोक एक मनशाक एसॉल्ट करताले. सो पुलीस पावतकीर ते डिस्पर्स जावपाक लागले. थंय जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना जाग्यार तेन्ना आमकां कळ्ळें की एक मनीस एक मायनर भुरग्या म्हण गेलो आनी ताका ताणें उखल्लो म्हणून तांकां लोकांक दिसलें तो तांकां किडनॅप करता म्हणून लोकांनी ताका रेस्क्यू केलो त्या भुरग्याक आनी ताका थंय मागीर धरून दवरलो आनी एसॉल्ट केलो. सो मागीर तांकां तो भुरगो आनी हो जो मनीस आहा जो किडनॅप करपाक वयतालो म्हणटा ताका आमी पुलीस स्टेशनार हाडलो फॉर फर्दर इन्क्वायरी. सो पुलीस स्टेशनार हाडटकीर आमी ताजे कडेन इन्क्वायरी केली आनी ताणें ताजें नांव डेन जोन्स एज 52 इयर्स ही इज अ नेटीव ऑफ पॉंडिचेरी म्हण सांगलें आनी तो गोंयांत भोंवपाक आयलो म्हण सांगलें. आनी तो सारको उलयतालो म्हणल्यार कितेंय उत्तर दिवपाक लागलो लायक अ मेंटली अनस्टेबल पर्सन. सो आमकां मातसो ताजेर डावट आयलो आनी वी सेंट हिम फॉर द मेडिकल एक्झामिनेशन. सो मेडिकल एक्झामिनेशनाक हें कळून चुकलें की ही इज मेंटली अनस्टेबल पर्सन आनी डॉक्टर अपॉयंट टू रेफर हिम टू IPHP. सो अकॉर्डिंगली रोखडोच आमी ताका हांगा हाडलो आनी मागीर ताका आमी ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटाची ऑर्डर घेतली आनी IPHPक एडमीट केलो. सो तशी इट इज नॉट लायक किडनॅपींग ऑल. सो लोकांनी बेश्टेच कोणी कितें व्हिडियो व्हायरल करता म्हणून बेश्टेच पॅनीक जावं नये कित्याक हे दिसाक खूब व्हिडियो व्हायरल जाल्यात की भुरग्यांक स्कुलांतल्या आनी खंयच्या किडनॅप करता म्हणून. पूण अशी खंयचीच केस अजून रजिस्टर जावंक ना बाबा किडनॅप करता म्हणून. आनी सो लोकांनी अशें बेश्टेच पॅनीक जावं नये. पूण ऑफकोर्स लोकांनी आपल्या भुरग्याची कॅर घेवची तांकां एकटी सोडची न्ही कित्याक केन्ना कोण ल्हान भुरग्याक कितें करत म्हणून सांगपाक येना. सो मायनर जे आपली भुरगीं आसात तांची पेरंट्सांनी कॅर घेवची आनी तांकां एकटी सोडची न्ही स्कुलां आमी.